आमच्या भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ही 3 दिसाच्या गोंया दौऱ्याचेर येता। आयच्यान 3 दीस द्रौपदी मुर्मू गोंयान आसतली। 3 दिसाचो शेड्यूल म्हटल्यार पयली ती आज सांजची 3:30 वास्को एअरपोर्टांतल्यान लँड जातली। थंयच्यान सरळ ती आझाद मैदान पणजे हांगा ते मार्टिस मेमोरियल हेका जे स्तंभ आहा तेका आर्गां ओंपतली। तो फंक्शन जाले की सरळ ते दरबार हॉल हांगा राजभवनार थंयसर स्टेट ऑनरान एक फंक्शन दवरला। तितून सीएम मागीर गव्हर्नर आनी राज्यसभा मेंबर हे सगळे मेंबर ते थंयसर तांकां स्पीच दितले। हो जालो आयचो दिसाचो शेड्यूल। दुसरे दिसा ऑगस्ट 23 ही राष्ट्रपती आमची द्रौपदी मुर्मू ही दरबार हॉलान आनीक फंक्शन अटेंड करतले जे मेन फंक्शन आसतले 34th कन्वेन्शन ऑफ गोवा युनिवर्सिटी। ते मेन फंक्शन त्या मेन फंक्शना खातीर गोंयान येयल्या ती फंक्शन अटेंड गोवा युनिवर्सिटीचे अटेंड करतले। थंयच्यान ती जे गोंयान आदिवासी जे लोक आसा तेंचो ग्रुपाक ती एड्रेस करतली, तांकां मेळटली। मागीर थंयसरल्यान ती भायर सरतली आनी सरळ जे पर्वरी असेंब्ली कॉम्प्लेक्स आहा जे आमची असेंब्ली जाता थंयसर ती सगळ्या मंत्र्यांक आनी आमदारांक एड्रेस करतली। आनी हो जालो दुसऱ्या दिसाचो शेड्यूल। तिसऱ्या दिसा 24 ऑगस्ट 2023 ती ओल्ड गोवा हांगा जे चर्चीस आहा आमची ती विजीट करतली। थंयच्यान ती फोंड्या वयतली। फोंड्या शांतादुर्गा टेंपलान ती देवळान विजीट करतली आनी सरळ हो सगळो 3 दिसाचो प्रोग्राम जावन थंयच्यान ती दिल्ली वचपाक भायर सरतली। सो VIP विजीट आसल्या कारणान सगळे जे वास्कोच्यान पणजे येता ते रोड आहा ते सगळे ब्लॉक आसतले। ट्रॅफिक सेलान तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिला की सांजची 3:15 ते 5:30 पर्यंत VIP विजीट आसल्या कारणान थोडे पणजेचे रस्ते ब्लॉक आसतले। हे तुमी सगळ्यांनी नोट घेवपाची। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।